कणकुंबी वाठारांत कर्नाटक म्हादयचें उदक भुयारी कालव्यांतल्यान कशें चोरता तें पळोवंक WRD खात्याची टीम कणकुंबी गेल्ली. टिमींत बायलां अधिकारी आशिल्लीं. सायटीचेर भोंवतना दिसलीं म्हूण कर्नाटकाच्या पुलिसांनी येवन तांकां सरकारी इन्स्पेक्शन घरांत व्हेलीं. थंय सगळ्यांची म्हायती घेवन तांकां चोरा भशेन परेड करून फोटो काडले. कर्नाटक न्हंयांचेर सदांच आक्रमक. सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलाक सुद्दां आटापना. आनी गोंयच्या WRD मंत्र्याची भाशा पळयात. त्या प्रमाणे कालूय अशी टीम आमची 8 जाणांची गेली. तातूंत भितर 6 जाण दादले आशिल्ले आनी 2 बायलो आशिल्ल्यो. अचानक थंय पुलिशेची जीप आयली आनी तांकां विचारलें की तुमी हांगा तुमची हें वळखपत्र विचारलें. तांणी वळखपत्रां बी दाखयली आपली आनी तांणी सांगलें की तुमी हांगच्या पुलिशेचें लेटर हाडूंक ना म्हणून. हाजे फुडें येतना तुमी पुलिशेचें लेटर वगैरे घेवन या अशें म्हणून सांगलें. आनी तांकां एकदम हीन दर्जाची वागणूक दिली. थंय जीपी समोर तांकां उबे केले आनी तांचे फोटो मारले जशे चोरांचे बी मारतात पळय. कर्नाटक सरकारान अशा तरेचें हें जें भ्याड कृत्य केलां हें आमी केन्नाच अपेक्षीत धरूंक नासलें. त्यामुळे हांव ह्या कृत्याचो कड्या शब्दान निशेध करतां. हें वायट कृत्य, अशा तरेचें कृत्य कर्नाटक सरकारान परत करचें न्हू अशी हांव तांकां विनंती करतां. मात कर्नाटकाची मिडिया पॅनीक मोडांत गेल्या. गोंयची टीम खंय चोरा भशेन कणकुंबी घुसली आनी चोरा भशेन फुज्जो काडलो म्हूण थंय सगळ्याक वाची वार्ता चल्ल्या. कणकुंबी गेल्ले कडेन नेमकें कितें घडलें तें स्वता ते टिमींतलो एक्झिक्युटीव इंजिनियर सांगता. आमी ते सगळे तें हें डायवर्शन केलां तें उदकाचें तें सगळें पळयलें आनी अशे फोटो काडत गेले तेन्ना मागीर थंय आमी माऊली देवळा कडेन पावल्ले तेन्ना थंय पुलिसीन आमची गाडी आडयली आनी आमकां थंयच्यान ताणें सगळें इन्स्पेक्शन बंगलो आसा कणकुंबी थंय सगळें हाडलें आनी मागीर आमची थंय तांणी चवकशी केली कितें आयिल्लें कितें जालें तुमचें. आमी तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. ते सांगपाक लागले तुमी अशें येवपाक जायना हें आनी फुडले फावटी येतात जाल्यार तुमी आमचे पोलिसींचें आनी डेप्युटी कमिशनर हांचे सगळ्यांचें परमिशन घेवनूच येवपाक जाय अशें म्हणून आमचे कडसून बरोवन घेतलें ताणें. आनी मागीर आमकां एक 1.5 वरान सोडलें. ताचे पयलीं आमचो फोटो दोनी गाडी दवरून आनी पोलीस आमचे सायडीन रावून अशें करून फोटो बिटो घेतलो. हय तशें आमकां हें केलें आनी तो फोटो पेपराचेर बी आयला. आमी प्रत्येक ऑलमोस्ट विकली विजीट करता 15 दिसान करतात आनीक आमी रिपोर्ट दिता गव्हर्मेंटाक कित्याक गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसता. पूण हें फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा. तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें डायरेक्शन्स आसा की परत वयतले तेन्ना बी परमिशन बी करून दितले म्हणून? न्ही आतां आमी रिपोर्ट घालतले. आतां गव्हर्मेंटाची कितें ऑर्डर येता त्या प्रमाणे फुडली आमी हें करतले. WRDच्या टिमीन सुवातेर वचून हाडिल्ली ही फुटेज पळयात. म्हादयचें हें उदक वयल्यान व्हांवत येता तें अशेंच फुडें सुर्ला नाल्यांत वचूंक जाय. मात तें उदक ते वटेन वचना. तें मलप्रभेत सोडपाक हें अशें वळयलां. हांगा फुडें जमनीपोंदच्या कालव्यांतल्यान तें मलप्रभेत चल्लें. सुर्ला नाल्यांत वचपी उदकाची वाटूच आटून सुकल्या. म्हादय ट्रिब्युनलाचो निकाल आतां फुडल्या 8-10 दिसां भितर येवपाचो. त्या भायर कर्नाटकान चोरयां उदक वळयलां म्हूण गोंय सरकारान कर्नाटकाचेर सुप्रीम कोर्टांत अवमान याचिकाय घाल्या. मात कर्नाटकाचो रोख पळयल्यार शक्तीप्रदर्शन करून कोर्ट आनी ट्रिब्युनलाच्या आदेशा आड गोंयची म्हादय व्हरपाचो प्लान चल्ला आनी गोंयचो मंत्री विनवण्यो करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.